अमरनाथ गोवेकर, डेप्युटी सरपंच, विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा। आयज आमी आमच्या गावात श्री शांतादुर्गा मातेची पालखी हा, वर्धापन दिसा निमित्त आमची पालखी हा आणि हे आमी निमित्त साधून आयज आमची सटी देवस्थान हे मैकावाड्यार हांगासर आसा। हे जुने पुरातन देवस्थान आमचे खूप पयली पासून आमच्या तर गावात तर खंयचे उत्सव आसतले देवाचे, कितें एक आमी नवीन गोष्ट करता, सगळ्या देवस्थान जर ह्या गावात कितें नवीन करता जाल्यार आमी देवीच्या सटी देवीच्या पांया कडेन हांगा येता, तिजो मान भोवमान तिका हांगा आमी दिता आणि फुडलें आमी कार्य करपाक सगळो आमचे ग्रामस्थ हांगा पियणवासी आमी फुडें सरता। तिजो मान सदांच आमी तिका पयलो दिता। आमचे ह्या दिसांनी मकर संक्रांती जावन मागीर आमी वायनां बायलां दिता आणि ती हांगा हाडून आपलो बायलां हांगा येता, वायन हांगा देवीक आवर्जून येता दिता। तसोच ह्या वाठारांत आनी एक हांगा एक आदलो पुरातन खुरीस आहा, त्याय खुर्साक तितकोच मान दिलो वयता। जेन्ना जेन्ना पंचायत कितें बरें काम करता तेन्ना ह्या खुर्सा कडेन येता, तशें सटी देवी कडेन हेजो आशिर्वाद घेता आणि फुडलीं आमी सगळे कामां करता। आतां हांव इतकेंच सरकारा कडेन मागता की हें आमचें पुरातन देवस्थान ह्या स्थितीन हांगा आहा, तेजो खंय तरी एक उद्धार जावचो, तेजो बरें जावचें। ताका लागून आमी आमदाराकूय आमी 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 एक रिटर्न लेटर करतले की हो जो परिसर आहा हो परिसरान हे आमचे पुर्वजांचें हें देवस्थान आमचें हांगा आहा आणि हें हाकेक पावणारी ही आमची देवी, हेजो खंय तरी एक उद्धार जावचो। हेका लागून आमी पुढाकार घेतले आमी आणि हो सगळ्यांक हांगा हेजे गोंयभर हेजी प्रसिद्धी सगळ्यांक जावची हेच आमची इच्छा आहा। हेका लागून सरकारा कडेन मागणी आहा की हितून मातशें लक्ष घालपाक जाय। आमी आमचो कितें आहा तें आमी सरकारा फुडें मांडटले आणि हे फुडें व्हरपाक आणि हांगा एक ल्हानशें देवूळ हांगा एक जावचें अशें म्हाका दिसता। थँक्यू। नमस्कार। आयज आमी मैकावड्या पिळेन ह्या सटी देवस्थान हांगासर आमी येयल्ले आसा। आयज आमच्या पिळेन गांवांत जे आमच्या शांतादुर्गेचो 22वा वर्धापन दिन आसा आणि त्या निमतान आमी पालखे बरोबर सगळ्या ह्या गांवांत आमी भोंवता। त्याच प्रमाणे आमी आयज सटी देवस्थान हांगासर आमी पांया पडपाक येयल्ले आसा। ही सटी देवीचें हें खूब खूब पोन्नें देवस्थान आसा आणि म्हाका दिसता हें आमचे हितून सुद्दां डिक्लेअर जाल्लें आसा, कित्याक आर्कोलॉजीन हितून सुद्दां डिक्लेअर जाल्लें आसा, कितें हें खूब पोन्नें हें म्हणून ते येवन तेणी सर्वे सुद्दां केल्ली आसा। हांव मागतां की हें जें देवस्थान आसा हेजो सदांच उद्धार जावचो। आमची अशीं खुबशीं देवस्थानां आसा, थोड्यांक खबर ना खंय खंय आसा आनी कितें पळय ती, पूण आमच्या पिल्यान गांवांत अशीं खुबशीं आसा आनी आमी पंचायतीच्या वतीन आमी सगळीं ती सोदून काडलेलें आसा खंय खंय कितें आसा पळय तें। आनी ह्या देवस्थानाचें आमकां सदांच आमी हेजेर उलयता की सदांच हांगासर कितें तरी बरें उद्धार जावचो, बरें कितें तरी करचें म्हणून, कित्याक हें आमचें पुरातन खूब वर्सां पासून हें हांगासर आसा आनी खंयसर कसलें कार्य करतले जाल्यार पयलो मान आमी हांगासर दिता। त्या खातीर आमी सगळे ग्रामस्थ एकठांय जावन ह्या देवस्थानाचें कितें तरी उद्धार करपाचें आमी सदांच चिंतलेलें आसा आनी आमी करतले। देव बरें करूं। नमस्कार, म्हजें नांव संतोष बांदोडकर, पंच मेंबर विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा। आयज आमची श्री शांतादुर्गा देवीची पालखी आहा, ती आख्खी गांवभर न्हिवण करता। त्या निमतान आयज आमचें तशेंच आनी एक आमचें देवस्थान हांगासर सटी देवस्थान, तें मैकावाडो ह्या हितून आहा, ते आहा राहनात। ते खूब जाण हांगासर येता, ताका पांया पडटा, कसलें कार्य आसल्यार ताका मान दिता। तसोच हांगा एक आमचो एक खुरीस आसा, तो खूब आदलो जुन्या काळाचो, सो ताकाय तसलोच मान दिता। आनी ह्या देवस्थान हांगासर कितें मागलेलें कितें केल्लें तें सगळ्यांचें पावन जाता आनी ती सगळ्यांक आशिर्वाद दिता। आनी जी तेजे कडेन जी विनंती करून मागता ती सगळी ती परतून दिता, तुका देवी दिता परतून। देव बरें करूं।